परतून एकदा सगळ्यांक हात जोडून विनंती असा की हांगासर सीएम सर आयल्यानंतर कोणूच कसलेच तरेची फाला मारचना आणि कोण साइडिक राहा तुम्ही मातशे साइडिक राहा भाई तुम्ही तुम्ही मागेर मिळणार आहे तुम्ही सगळे मागे सरपंच एखादा विदेश करा माझ्या पाठीत अरे तुम्ही नकार आहे तुमका मागे दिसणार किती ती पाय तर आज 19:30 झालंय. चिमला येवपी आमच्या तयार येवपी युनिटी मॉलाच्या बाबतीत आम्ही हंगर स्ट्रायक केलो, आंदोलन करता. आज सकाळपासून आमच्या गावचे लोक जाणटी नेणटी तरुण सगळे हांगासर आयले आणि या युनिटी मॉलाक आपलो विरोध दर्शोवपा खातीर आम्ही आज हांगासर हे एजिटेशन केले. कालूच आम्ही आमकां डॉक्टरान अपॉइंटमेंट धाडिल्लें की हेजेर उलोवपा खातीर. काल डिस्कशन जाल्लें पूण तांकां आमी ठासून सांगलेलें की ह्या युनिटी मॉलाच्या बाबतीत आमचो कायम विरोध आसतलो. आता डॉक्टरान एक आमकां हे धाडलें मेसेज धाडलो की आता हांगासर तुमचे कडेन तुमच्या सगळ्या समक्ष आपूण येता आणि हेतूंचे सोल्युशन जे आसा ते आपूण काडटा आणि हेचेर पड्डो घालपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर सगळ्या तांच्यांनी कांय आमकां सूचना केल्ल्यो आसा त्यो अश्यो आसा की हो युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट. आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांचो प्रोजेक्ट. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अशा तरेची तेजें नांव आसा आणि भारतान सगळ्या स्टेटींनी हो जो युनिटी मॉल जो आसा ते इस्टॅब्लिश करता. जेन्ना हो प्रोजेक्ट जो आसा चिमलान आमच्या येता म्हणून आमकां कळ्ळें त्या वेळार आमचे ग्रामसभेन वगैरे आमी सगळो विरोध बी केलो आणि शेवटी जालें अशें काय हे एका
कांय घडामोडी जावन पंचायतीन लायसन दिलें. आमी चिमलकार जे आसा यांच्यानी इंटरव्यून एप्लिकेशन घातलें आनी काल जो निर्णय आसा तो आमच्या बाजून लागलो. म्हणजे कशें पंचायतीन दिल्लें जे लायसन आसा ते कोर्टान भायर मारलें आनी त्याच बरोबर व्हिडिओची आणि पंचायत डायरेक्टराची जी हें आसा ऑर्डर बी आसा ती भायर मारली. तर परंतु या कोर्टाच्या जुमल्यांक आमच्या सारख्या साध्या आदिवासी लोकांनी कितकें करचें हितूनच आमी मारपाचे कोर्ट करून. म्हणून सरकारान हेचेर कायमचो एक निर्णय घेवचो आणि हेज्यान फुडें युनिटी मॉला सारख्या आनीक प्रोजेक्ट जे आसा आमच्या तळ्या जी आमचे तळे म्हटल्यार आमची लायफलायन जीवनदायिनी हेचेर येवच्यो न्हू म्हणून आमी काल दोतोरा कडेन उलयले. तेणी म्हटलेले चर्चेंच्यान आमी प्रश्न आसा ते सोडोवया. तेन्ना आज दोतोराचें अशें म्हणणें आसा की तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान झट करून आपल्याक तो कितें स्क्रॅप करपाक मेळपाक ना. तेन्ना ते प्रयत्न करतले की हांगासर तो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडोवपाक. तांच्यांनी अशी हें केली आमचे कडेन सांगलें आमकां की थंय युनिटी मॉला पुरतो जागो आमकां दवर, बाकीचे आसा ते आमच्या वेटलँडाक आमी हें करता तें सांगलां तेंच्यांनी. आनी एक आमची म्हत्वाची मागणी अशी आसली की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आणि बफर झोन सुरवातीक आमकां जवळ जवळ 3 ते 3.5 लाख जमीन जी आसा ती मेळटाली. पयलीं नोटिफिकेशन काडला तितून सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे NIOचो रिपोर्ट घेवन इतके हें काडलेले. परंतु जालें अशें अचानक तें जें नोटिफिकेशन आसा तें रद्द करून वेटलँड बोर्डान 1,78,000 गेले. म्हणजे आमची जवळ जवळ 1,20,000 जी जागा आमकां वेटलँडाक घेवपाची आसा जी कमी जाली. आनी ती कमी जाल्या कारणान आतां आमी डॉक्टराक एक आमचो रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी NIOचो जो पयलींची जी पळय हें आसलें नोटिफिकेशन काडलेलें इतकी जवळ 3 लाखाच्या वयर जी जागा आसा ती आमकां परतून नोटिफाय करून दिवची म्हणून ती डॉक्टरान सांगलां की आपूण ती करून दिता. एक ताळयो मारा तेंकां. दुसरी गोष्ट आसा की सगळें कोर्टाचें झंझट आमकां नाका म्हणून आतां कालच्या हेजेर आमच्या फेवरार जालीच न्ही ती ऑर्डर. पंचायतीक सांगलें तांकां लायसन बी दिवं नाका म्हणून. आमी डॉक्टराक ही विनंती केल्ली आसा की जें लायसन आसा तेज्या बाबतीन तुमी आनी जी आमच्या फावरार जाल्ली आसा केस चिमलकारांच्या तितून आनी तुमी अपिलान बी वचो नाका, वयल्या कोर्टान बी वचो नाका. सो दोतोराचें म्हणणें अशें आसा जे आमचे एडवोकेट जनरल जे आसा हायकोर्टाचे एडवोकेट तेजे कडेन ते चर्चा करतले आनी तेजेरूय तोडगो काडटले म्हणटा ते. तेन्ना म्हाका दिसता की तेंच्यांनी लगेच फुडल्या आठवड्यात सोमार मंगळारा दिसा परतून आमकां उलोवपाक आपयल्ले आसा आनी आमी थंय चर्चा करतले. आनी चर्चा केल्या नंतर जे कितें तेंच्यांनी आतां हें दिल्लें आसा एक आश्वासना कशें बींग इट इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट थंयसर तांकां एक पत्रव्यवहार करचो पडटलो. बाबा आमकां समज तो प्रोजेक्ट आसा तो दुसरे कडेन रिलोकेट करपाक मेळटा काय कितें आनी कितें ते खूब हे जे प्रश्न आसात ते तांकां मिटोवचे पडटले. आनी त्याच बरोबर जी कोर्टाची जी केस जी आसा ती तांकां हे करची पडटली. आनी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन जे आसा ते तेंच्यांनी करपाचें केल्लें आसा. तेन्ना हेजें कितें आतां हें सांगलेलें आसा दोतोरान ते शब्द पाळटले अशें आमी आशा करुया. आनी परतून हेतून कांय गुंतागुंती करच्यो न्हू आनी जावच्यो न्हू अशें आमी त्या बायगिणकारा कडेन आमच्या दोतोराक ती बरी येता वयता ते कळ्ळें आनी सदांच तेजो हें आसा कित्याक आमच्या बायगिणकाराचो आमचेर सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा. आनी ह्या सत्याच्या मार्गा खातीर दोतोर आमच्या बरोबर रावतलो अशी आशा करुया. आनी हांव
दोतराक 200 संपर्क. शिमला गावातले लोक हे कंटिन्युअसली फाटले तुमी आंदोलन करीत आसा तेजी सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं 1-2दा हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी एनआयओन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना बट एनआयओन जितकी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भातलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्यातल्यानी 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयच्या घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळें राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी थंयसली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत हे कॉम्प्रोमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमकां म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार हांव थारोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विदेश आनी एलओपी वा प्युरी आसा तांच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगलां. फक्त हेजो फायनल निर्णय जो आसा तो फायनल निर्णय करता आसतना तुमचे 4 आमदार तुमचे 4 हांगासले तुमचे येयल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे दोन्ही आमदार हांकां दोगांयको आपोवन फायनल निर्णय तुमकां सोमार किंवा मंगळार तांच्याच थ्रू जो कितें आहा पयलीं पॉझिटिव्हिटी तुमकां कळयतले. एकच सांगता देव बरें विलेजर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे रिगार्डिंग उनके लेक के बारे में कंटिन्यूसली सरकार ने पहले भी कहा है कि वो लेक के बारे में हमेशा के लिए सरकार पॉजिटिव है. वो लेक नोटिफाई करने के लिए हमने कभी ना नहीं कहा है. यूनिटी मॉल के बारे में उनके साथ में डिस्कशन बाद में करेंगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिसीजन उनको कॉन्फिडेंस पे लेके वो मंडे या ट्यूसडे हम डिसीजन लेंगे. बट डेफिनेटली बाकी उनको चिंबल लेक नोटिफाई किया. मैंने उनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया. वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे. थैंक यू. आणि सगळ्यांनी एक्शन दिला काम स्टॉप करतलो काय ऍक्टिव्हिटी करची ना तेन्नापर्यंत युनिटी मॉलाचे सॉल्व जायना आणि हायकोर्टाने वयची ना पॅनल्टी करची ना. ओके तिसरे दिला सांगला ती पंचायतीने रिव्हिजन ऍप्लिकेशनही घालची ना हे सांगलेल्या. मागीर युनिटी मॉल आम्ही तो डिमांड केला युनिटी मॉल प्रशासन स्टॅप करतो. आता वो सीएम कितें म्हणटा वो प्रोजेक्ट जो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आमी डायरेक्ट कितें करूंक शकना. स्क्रॅप करपाचो प्रोसिजर दुसरे कडेन करून व्हरपाचो प्रोसिजर ते रिव्यू करतले सेंटराक बरयतले. ताका बरें तिंका 2-3 दीस जाय सोमार पर्यंत ते करतले आनी ते करना जाल्यार सोमार पर्यंत जायना जाल्यार आमी तिका चेतावणी दिल्ली आसा की आमचें जें आंदोलन आहा तें आमी परत स्टार्ट करतले. तुमी जर हे सांगला पळय आमकां एश्युरन्स जायना जाल्यार त्या मनशान सांगला की कोर्टान ते वयची ना चॅलेंज करची ना कश्टात ते काम करची ना
आणि आमची जी 2,70,000 जागा 60,000 जागा आसा ती आमकां दितले आनी 2 दिसां भितर आमकां दितले अशें आशिर्वाद दिला. सो आतां तुमी सांगा हेचेर आमी कितें करपाचें. हा सगळी जागा आतां आमकां 1,17,000 जागा मेळटा ती 1,17,000 ना आमच्या हाती 2,60,000 1,78,000 1,78,000 आमची 2,60,000 मेळपाक जाय. ती तो 2 दिसांनी भितर ते फाल्यां असेंब्ली 2 दिसां भितर नोटिफिकेशन काडटा सांगला आणि त्या समार भितर ते सगळे जर जायना जाल्यार आमी आमचे जे हे आसा ते एज्युकेशन आहा ते सांगला आणि एग्रेसिव्ह करते आणि तीव्र करते. फक्त ताका युनिटी मॉल आता स्क्रॅप जाय म्हणून शकना ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आणि ताका तो टायम घेतलो आणि त्यांच्याकडे कॉरेस्पॉन्डन्स सेंटराक बरयतलो की बाबा ते चिमला नाका दुसरे कडेन जाय तो फोन आमकां दुसरे कडेन दिया त्याचं डॉक्युमेंटेशन तो चालू करतलो आणि समारा पर्यंत आमकां अपडेट दितलो. अजय मॅम तुम्ही सांगा की आता आम्ही कितें करपाचें कित्याक तिणी सांगला काम बंद करतले ह्या जर युटी मोलाचे सॉल्व जायना तर काम बंद करतले आणि समाज पर्यंत आमकां हेची अपडेट मेळटली आणि कोर्टांनी वचना असो तेणी आशिर्वाद दिला आणि जागा आमकां आमची मेळटली अशें 3 आशिर्वाद तेणी दिला. युनिटी मॉल जाय म्हणून काय म्हणना भायर युनिटी स्कॅप करपाचो तो प्रोसेस चालू करता अश्युरन्स दिला तोपर्यंत आम्ही किती करूया होल्ड करूया आम्ही चालू करूया काय आम्ही हांगा स्ट्रायक करूया काय हांगासून या ते तुम्ही सांगा कित्याक तेंच्यान हांगा स्ट्रायक केला हांगा आतां जाणटी बायलां तेंकाय त्रास जाता म्हणून सांगता जाय जाल्यार आमी हांगा स्ट्रायक आमचो कंटिन्यू करूया हे जावचो पण हांगसून आमी कितें करूया हांगसून आमी या काय नाका सांगता पळया आता जे सीएमान कितें एश्युरन्स दिला तुमच्या सगळ्या फुडल्याक दिला आमी 4 जाणांनी ते मान्य करप काय आमी मान्य करूंक ना कित्याक हे डिसिजन सगळे तुमचे. आता हो स्ट्रायक आमी हांगा बंद करप आता तसोच चालू दवरप बेस्ड ऑन दॅट आश्वासन तेणे कितें आश्वासन दिला त्याच्या आधाराचेर आमी स्ट्रायक बंद करप हे चालू दवरप हे सगळे तुमी ठरोवपाचे. सो तुमचे कडल्यान उतर जाय की आमी हांगा बसपाचे काय आमी सोमार सुद्दां रावपाचे हे तुमी ठरया. तुमकां जाय 5 मिनटां रावप ठरया आमचे कडेन युनिटी मॉल सांगत आमकां हे फार पडया मग ते कितें म्हणटा ते सेंटरा कडेन उलयता तेजें डिस्कशन चालूच उरतलें तर त्याच्यात आमकडे 2 ऑप्शन हांगसर रावपाचें नाजाल्यार थंयसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करपाचें स्टार्ट हांगसून आमी या आणि फाल्याच्यान आमी थंयसून आमचें चालू करूया ते बंद धरची न्हू आणि सोमारा पर्यंत आमचें डिस्कशन चालूच उरतलें डिस्कशन कसलें चालू उरतलें युनिटी मॉल हांगच्याले भायर व्हरपाचें चालू उरतलें डिस्कशन कळ्ळें न्हू. आमचे आता एज्युकेशन चालू करून आमी करताले पयल्या जाग्यार वचोन चालू आहा एज्युकेशन चालू आहा सांग रे डिसिजन घे तुमच्या आता डिसिजन असे जे कालपासून आम्ही त्यांचा जो काही प्रस्ताव दिल्लो आम्ही बाबा मातशें ओगी राव काल जो आम्ही त्यांना प्रस्ताव दिल्लो की आम्ही कशाच तरेन हेचेर कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना युनिटी मॉलाचेर आणि त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभाचेर त्या रेफरन्सान आयज सीएम आसा ते हांगासर आयले आणि त्यांच्यानी आता आमच्याकडे डिस्कशन केला त्याप्रमाणे आमची कांय जी जागा जी आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ती या वेटलँड बोर्डान जी हडप केली हांव म्हणटा हडप केली जवळजवळ 1,20,000 जागा ते तांकां आमी सांगला
की NIOचो रिपोर्ट जो आसा आनी सुप्रीम कोर्टाचे जे कितें डिरेक्टिव्ह आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते रिनोटिफाय करपाक जाय आणि हे जर केलें जर जायत हे जे म्हणटा की ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना आनी कितें पडना हो जो मुद्दो आसा तो सायडीक पडटलो आणि त्याच बरोबर आम्ही त्यांना सांगले की आमकां युनिटी मॉल तर नाका म्हणजे नाका. सो ह्या हेचेर तांणी म्हटलें की हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान आनी तो ऑलरेडी थंय हे जाल्या कारणान अचानक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तांकां विचारल्या शिवाय तो आपूण हे करूंक शकचे ना अशें तेजें मत जालें. परंतु हेजेर हे करपाक विचार करपा खातीर सोमार किंवा मंगळारा दिसा तेंच्यांनी परतून आमकां हे आपयल्लें आसा. या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विचारले शिवाय आम्ही डिसिजन घेवपाक जायना म्हणटा. माझा एक प्रश्न आहा, तुम्ही 19 जाले 30 जाले एकच मागणी अशी तुमची हो स्क्रॅप करचो म्हणून आमी आता खंय कॉम्प्रोमायज नाही आमी अजिबात कॉम्प्रोमायज जावंक ना ते ताकाय खबर आसा. तुम्ही जाणा आतां हांव थंय उलयता आसतना परतून तेजे कडेन तोच प्रश्न काडलो कळ्ळें न्ही. तो कितें म्हणटालो की वयली जी जागा आसा थोडी उंचवट्याचेर ती आमकां जागा आसा ती आमकां हे करची. आमी ताका सरळ सांगला ना आमी तेजेर कॉम्प्रोमायज जावपाक ना. गोविंद हय करा बाबा एकूच युनिटी मॉलाचे तेंच्यांनी सांगले सेंटराचो प्रोजेक्ट हय. पूण थंय प्रशासन स्तंभ येता जो स्टेटाचो तेजेर तुमी कांय उलोवना. ना प्रशासन स्तंभ सुद्दां कळ्ळें न्ही आमचो ताका विरोध आसा कारण पूण तो अजून स्टेटाचो न्ही तो स्टेट हय तेजेर कांय आयकून उलोवना. घे. थंय जालां कशें थंय अजून तेंचो जो तेंच्यांनी हे केलें कितें केलें सांग पळयात अनाउन्स केला तो प्रोजेक्ट परंतु अजून अनाउन्स केला परंतु थंय अजून तेंचे सॉयल टेस्टिंग करपाक येयल्ले ते पूण आमी तांकां स्टॉप केल्ले आसा तेंकां अजून तो कितें जावंक ना एक्टिवेट लोक हा पळय हय, हय. लोकांच्या मध्ये हे हा आक्रोश अजून पासून हा की तुम्ही कोणे हे केले काय म्हणून कितें कशें केलें आपल्याक सांगून आसतना लोकांक सांगून आसतना कोणे तुम्ही कितें कशें केलें आतां हे आता तुम्ही हे केले पळय अग्री झाले पळय कितें एग्री जाला जेन्ना हे बायल आहाय सिनियर सिटीजन आहाय सो इट इज अ ड्युटी एज अ चीफ मिनिस्टर केम हियर जेन्ना डायलॉग जाले डायरेक्टली डिमांड पडाले दॅट बोथ दीस प्रोजेक्ट्स हॅव टू बी स्क्रॅप्ड. ही अश्योर्ड दॅट द बॅलन्स एरिया पळया ती नोटिफाय करतलो. आतां आमी सांगिल्लें की हे स्क्रॅप आयचे आयज कर तो म्हणूंक लागलो सिन्स इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट ही नीड्स टू टेल द गव्हर्मेंट. वी सेड दॅट जे बिरेशी आहले सगळे आहले दीस प्रोजेक्ट शूड विल नॉट कम. दिस इज द डिमांड. द क्वेश्चन इज ही आस्क अप टू सोमार आंको आपयतलो. जे डिमांड लोकांगे आहाय तेच डिमांड आमगे आहाय. पूण आज जेन्ना देर आर सो मेनी सिनियर सिटीजन देर आर नो सो मेनी लेडीज जेल कांय ना. आय थिंक दिस is something that whatever call the people take, if the people say they want to be here, we are with them here. We have not taken. So we are just briefing you all what the Chief Minister has assured. What the people say is the call that we take. जो सेंट्रलाचो जो प्रकल्प म्हणलो प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट गोंयच्या प्रजेचेर जे गोंयच्या लोकांक नाका ते कसलेच प्रोजेक्ट हांगा आमचेर मारूं शकतात. ना करेक्ट ते हांव सारकें तुजें मान्य करता. लोकांक पयसो ते लोकांक नाका ते आमकां नाका ट्रान्सपेरंट. सो लोकांले जे पट तेंगे डिमांड आहाय इट इज द सेम डिमांड. It is the same, and we have not asked the people to disperse. He will make a request and check. So whatever the people decide will be taken. Call will be taken. नाका हे दोन्ही प्रोजेक्ट आम्ही कितें जालें पोलीस लोकांक तुम्ही ऐका मातशें
येतलो तो आमकां सांगतलो तो कितें सांगता तो आमी तुमकां सांगतले आनी मागीर आमचे डिसिजन घेतले सो ते आमी तुमी आहा म्हणून अजून कन्वे करून आमी सारखे कन्वे करता आनी तुमकां विचारता तो आमी अजून आमचो डिसिजन सीएम ते डिसिजन सीएमानी सांगला आनी गोविंद बाबांनी सांगला आमी सांगला आमी सादे भाशेन तांकां सांगतले आनी मागीर डिसिजन तेंचे वजीर आमी येतले आणि हेचो तसो न्हू हे समज ते जर हे डिफर जाता मागीर आनी परत चालू सोमार म्हणल्यार जर तर सीएम आणि हे जर डिफर जर जाता आणि हेरे माझ्या मागल्या जर करता ना आमी ते युनिटी मॉल हाडटले कळ्ळें न्ही तुमची जी मागणी आसा कसली रिनोटिफाय करपाची आमची जागा जी आसा हडप केल्ली आसा ती परती दिता म्हणून ना हांगासर हें केलें तुमचें आमी आतां हें करचें ना कळ्ळें न्ही अशें जर जालें हे फुडें जें एज्युकेशन आसा तें चालू उरतलें देर वील नो कॉम्प्रोमायज ओके हो मेसेज जो आसा हो आमी एका धाडटा कळ्ळें न्ही आनी ताका इतकेंय सांगला जी कितें आतां केस जी आसा तेजेर तुमी अपिलान वचपाक जायना म्हणून प्लीज मात सर कळ्ळें न्ही अपिलान तुमी वचपाक जायना म्हणून त्या बरोबर तेणी कितें सांगलें आपूण हेजी कडेन ते उलयता हेजी कडेन उलयता आनी आपूण तुमकां परवा कितें आहा तें सांगता ओके बघू सांग ना फाटी खंय घेतला आमी फाटी घेवं ना रे बाबा मुखेलमंत्री येऊन गेलो हांगा आणि मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें तें तुमच्या फुडल्यान सगळ्यांच्या फुडल्यान सांगलेलें आसा लोकांकूय कितें सांगलां तें लोकांकूय सांगलां तेच्या पयलू जे चिमलाचे जे मेन कोण आसले तेंचे कडेन डिस्कशन केलें तांकां विचारलें आनी ते डिमांड कितें आसले ते तेंच्यांनी घातले आनी हे डिमांड लोकां कडेन जे प्रत्येक वेळ आमी म्हणटा की नोटिफाय करपाक जाय आनी हे आमी विधानसभेन मांडलेले की एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा ते एनआयए रिपोर्टा प्रमाणे इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो खूब चड आसा पण तो झोन तेणें नोटिफाय करूंक ना तेच्यान कमी केल्लो 1,79,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो इन्फ्लुएन्स झोन नोटिफाय केल्लो एज पर गॅजेट गव्हर्मेंट गॅजेटान पण एनआयएचो जो रिपोर्ट आसा तितून 2,63,100 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ही खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी नोटिफाय करपाची गरज आसली मात ती करूंक ना सो आयज मुखेलमंत्र्यान मान्य करून घेतला आनी लोकांकूय सांगलां की ती आपूण पयलू म्हटल्यार नोटिफाय करता आनी एज पर दॅट ती नोटिफाय केली नाल्यार हे सगळे जो एंटायर एरिया आसा बफर झोन आसा ट्रायल लेक आसा हे सगळे सेफ उरतले दुसरे जे आसा आतां युनिटी मॉलाचो जो हे आसा तो प्रश्न आसा तो त्या पुरती आसा आतां तो इन्फ्लुएन्स झोनान येयलो नाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयच काबार जातलो आतां तेच्या अंतर्गत बाकीचे कितें आसा जाल्यार तेणें सांगलां की फुडें जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कशनाक आपणाक घालचो पडटलो एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आतां हें कितें आसा आयज लोकांचें डिसिजन आसा की कितें करपाचो स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉलअप करून फुडें वचपाचो काय हांगाच बसपाचें काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो ते लोकांचे कॉल आसा चिमलकाराचे कॉल आसा बट आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हें करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बसलो आनी तेका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय तेका लागून आमी हांगा आसा आयज हांगा ऑपोजिशन लिडर आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आसा बाकीचे सगळे आपाचोय प्रेसिडेंट आसा वाल्मिकी आसा बाकीचे सगळे हांगातले सोशल एक्टिविस्ट जावं पॉलिटिशियन वॉटेवर हे सगळे हांगा येयल्या कित्याक की चिमलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आनी चिमलकार वांगडा रावन हें झूज झगडटले आमी कशेंच आयकोपाचें ना आनी चिमलकारांचे अशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा जसो आतां एक रिपोर्टरानूय म्हटलें की हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक सांगून हाडलो आमी तेंच सांगलें की जेन्ना रेजोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें 3 रेजोल्युशन जालीं थंय 3 रेजोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो लोकांक काय तुमी कॉन्फिडन्सान घेवना मात सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जावं खंयचेय प्रोजेक्ट तुमी आयज गोंयांत हाडटा एक प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी होच आमचो निर्णय आसा आनी हो चिंबलकारांचो निर्णय आसा आनी तो निर्णय जो आमी पालन करून फुडें या ना आमी विक्ट्री पळय आमी विक्ट्री म्हणोकूच ना आमी म्हणटा कितें की जेन्ना हो लोकांचो एकजूट जावन आतां तुमी पळया की गोंयभरांत कितलेशे आंदोलन जाता लोकांचो प्रेशर हो सर्वस्व आसा तो सगळ्यांत व्हडलो आसा हें दाखोवन दिलें काय ना तुमी चिंता मुखेलमंत्र्याक आयज येवचो पडलो काय ना हांगा आयज इतले जाण हांगा बसल्या बायलां दादले जाणटे सगळे एकटे जावन गोंयाक आपणाचे गांव राखपाक लागून येयल्ले आसा सो आयज सगळ्यांक हांगा हो आवाज जो आसा तो सालबार करपाक जाय आनी आमी म्हणटा आमी कंटिन्युअसली हो प्रोटेस्ट घेवन फुडें वयतले आनी प्रोटेस्ट
जेन्ना जेन्ना उलो मारता चिमलकार तेन्ना आमी सगळे एकटे रावतले. Definitely it is a problem of the government. The government has forced this situation. There is still no clarity and this protest will still go on. It is protest is just a place. आणि आम्ही जरी तर सोमारा आणि हे तरी सगळे जाणा जाल्यार what decision they take it will be amplified. More people will come out. आणि हे सिच्युएशन म्हाका दिसता जेन्ना 2-3 दीस the people have decided that the protest will still go on. Protest कोण बंद करना. The very straight की हे प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय. There is no compromise with that. Everyone's demands are people's are demand. Whatever लोकांचे demand, what call they take, we will be. प्लीज विषय समजून घ्या. जे कितें हांगासर तो हेजो जो पॉयंट जो आसा पळय काय न्ही हेंच्यांनी हांव म्हणटा आमची बाबा गोविंदान सीएमान कितें सांगला पळय न्ही ते सांगला लोकांक. ताणें एग्री करूंक ना तेजे ताणें एग्री करूंक तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. सिटी मॉल थंयच्यान हें जातलो ना. उलट जातलें कितें खबर आसा जी तेंच्यांनी अरावंड 1 लाख जी जागा आसा 1 लाख ती आमची तेंच्यांनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सांच्यान कमी केल्ली आसा. ती जर हें जाली एड जर जाली तर जाय तें तुमकां सांगता हांव. आय एम व्हेरी ओपन. कारण सॉरी या जाल्यार जातलें कितें सांग पळया तेंची जी आतां तेंच्यांनी मार्किंग पळय केल्ली आसा जागा युनिटी मॉला खातीर थंयसर आमी एंटर जातले. थंय आमी एंटर जातले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान. म्हणजे हांव फाटीं तुमकां सांगतालो पळय काय न्ही की थंय नोव्हेंबर म्हयन्यात 6 मिटराचेर उदक मेळयलें म्हणून हे माझे जे हांवें हे मांडलेले पळय आसा काय ना ते खरें जातलें. टाइमलाइन कितली दी म्हणून नोटिफिकेशन काढपाक त्यांनी सांगला. नोटिफिकेशन काढपाक जे वेटलँड नोटिफिकेशन रिवायज नोटिफिकेशन 4 दिसांनी काडटा सांगला. एक असेंब्ली चालू आसा मागीर विकेंड आसा ते 4 दिसांनी काडटा सांगला. हो हंगर स्ट्रायक लोकांनी डिसायड केला. आयज आमचून कॉल ऑफ करतले आमी हंगर स्ट्रायक फाल्याच्यान चालू करतले आणि डिस्कशन कसलें डिस्कशन युनिटी मॉल आणि चिमलाच्यान स्क्रॅप करपाचें डिस्कशन ते चालू उरतले. सो युनिटी मॉल जाय हे डिस्कशन चालू उरचें ना. ओके हे आमचे डिसिजन आसा हे लोकांकूय मान्य आसा आणि फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले. तर फाल्यां तुमकां सांगता फाल्यां सगळे तशें अशें आमकां सपोर्ट केला. फाल्यां सकाळीचे 10 वाजता थंयसर येवचें. गोविंद जिंदाबाद. आमचे